गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। तिसकुसगांव एक हॉटेल आनी एक सोऱ्याचें दुकान चोरांनी फोडलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर नळे काढून भितर गेले। हॉटेलांतले सुमार 10,000 परस चड रक्कम चोरांनी फारायली। हाचे पयलीं खूब फावट चोरांनी चोरी करपाचो यत्न केला अशें थळावे सांगतात। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। फातोडेर 5 सुमार फोडले ते सकाळी 4 सुमार फातोडेचे 10,000 कॅश असले भितर तुमच्या घेऊन गेले सगळे हॉटेलात। हॉटेलात वयल्यान ते नळे फोडून फाटलेले नळे काढले काढून येले ते एक हॉटेलांनी एक बार्दोनी फोडले ते राती राती ती एक बीन येऊन गेले ते फोन गेले पुलिसाक कंप्लेंट केली येऊन गेले ते पंचनामा पळयले कितें सांगले पुलीस काय ना पळयता इन्व्हेस्टिगेशन करता हाडपा लागले ते पूण हांगा खंय तरी लागीं CCTV कॅमेरा त्या सायडीन अशें येयले ते फाटल्यानच्यान पूण हे येतनाच फाटल्यानल्यान येयले फुडलो एंट्रन्सान येवंक ना 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 आनी कॅश सोडून आनी कितें आशिल्लें तुजें ना सद्या तरी काय पळोवपा मेळना ते तेंच्यांनी हाटला हांगा म्हटलं पुलीस तशें न्ही ह्या सायडीक तुज्या हॉटेलांत ना ना आमच्या हॉटेलान काय ना कितें आशिल्लें तेंच्यांनी कॅश 10-15,000 आसता कॅश भितर आनी कितें व्हेलां बीन भितर ना आनी काय ना